प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 11वो विसवोर वोड 27 आनी 28 27 and 28. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तो अशें उलयता थंयच आसतना जमलेल्या लोकांतले कोण एकल्या बायलेन व्हडल्या ताळ्यान ताका म्हणलें, तुका सांबाळलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिलें तें व्हड्डें बागी. पूण ताणें म्हणलें, हें खरें, तरी पूण देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळतात ती अदीक बागी. प्रितीच्या भाव भयणीनो आयचें शिवर्तमान फकत 2 वडी. आनी कितें घडटा आयच्या शिवर्तमानान? जेजू देव मंदिरान शिकयता आनी थंयसर एक बायल येता आनी जेजू कितें म्हणटा? ती म्हणटा, एके बायलेन व्हडल्या ताळ्यान ताका म्हणलें, तुका सांबाळलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिलें त्या व्हड्ड्यान भागी. भाव भयणीनो, जेजूक सांबाळलो आनी ताका दूद दिलें, ती कोण जावन आसा? ती जावन आसा जेजूची माय आंकवार मोरये. भाव भयणीनो, आंकवार मोरयेन जेजूक जेन्ना ती आंकवार आसली तिणें जेजूक जल्म दिलो पवित्र आत्म्या उदेशी. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना ती बायल जेजू कडेन येता आनी ती म्हणटा की तुका सांबाळलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिलें तें व्हड्डें भागी. जेजू ती बायलेक कितें जबाब दिता? तूं कसलो जबाब दिता? भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचो जबाब आयकता आमी जी खूब मान दिता, आमी खूब मागणे करता, खूब तेर्स करता. आमकां एकदम दिसतलें जेजू कितें म्हणटा काय? आपले माय बरोबर तो ती बायल जेजूक मान दिता आनी जेजू आयज जबाब कसलो दिता? जेजू म्हणटा, तो म्हणटा, हें खरें, हें खरें, खरेंच म्हणटा, तुका म्हाका सांबाळलो तो कुसवो आनी म्हाका दूद दिलें तें व्हड्डें भागी. खरें म्हणटा. तरी पूण देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळतात ती अदीक भागी. भाव भयणीनो, जेजू आयज जबाब जो त्या बायलेक दिता तो जबाब तुका म्हाका आख्ख्या संवसाराक दिता. तो म्हणटा, देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळतात ती अदीक भागी. भाव भयणीनो, आमी आमची कितली चोत्राय आंकवार मोरयेचेर दवरता, सायबीण मायचेर दवरता, सांताचेर दवरता, सांताचेर बऱ्या मनशांचेर दवरता. आमी सगळी आमची चोत्राय सगळ्या मनशांचेर दवरता, पूण आमची चोत्राय जेजूचेर ताच्या उतराचेर मातशी थोडी आसता. कित्याक आमकां आतां संय जाल्या की आमची चोत्राय सगळ्यांचेर दवरपाक, फकत देवाच्या उतराचेर दवरपाक न्हय. आनी देखून भाव भयणीनो, आयज आमकां जबाब मेळटा जेन्ना जेजू म्हणटा, देवाचें उतर आयकतात, फकत आयकतात न्हय आनी सांबाळतात, तें कोत्तात ती खरेंच अदीक भागी. भाव भयणीनो, देवाचें उतर जावन आसा देवाची खोशी. देवाचें उतर जावन आसा देवाची खोशी. जे देवाक मानता, जो देव एकदम मुरगोडटा, जेन्ना आपली भुरगीं ताचें उतर सांबाळतात. आनी भाव भयणीनो, आंकवार मोरयेन हें देवाचें उतर सांबाळलें. जेन्ना आज बडवो गाब्रियल तुजे कडेन येयल्लो आनी तिका सांगलें, हांव जाणो तूं आंकवार आसाय म्हणून, पूण देवान म्हाका धाडला तुजे कडेन तुका सांगपाक की तूं जातली एका चेड्याची माय आनी ताचें नांव जेजू म्हणून तुमी नांव दितल्यात. आनी आंकवार मोरये म्हणटा, हांव एका दादल्याक वळखना, खंय जातली हांव गरबेस. आनी त्या वेळार आज बडवो गाब्रियल तिका म्हणटा, पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी जो भुरगो तूं जल्म दितली तो जातलो देवाचो पूत. देखून तूं ताका आयज तुजें उतर म्हाका जाय, वय ओ ना. आनी त्या वेळार आंकवार मोरये कितें म्हणटा, तुवें सांगलां तें हांवें मानलां, जावं तुज्या उतरा प्रमाणें.
जावं तुझ्या उतरा प्रमाणे. आणि बावळीनो आंकवार मोरी ते उतर सांभाळले आणि त्या उतरा प्रमाणे तिने ती जबाबदारी घेतली आंकवार असून जेजूक ह्या संवसारान हाडपाक. आणि देखून बावळीनो आंकवार मोरी जावन आसा भागी. फकत तिने जेजूक ह्या संवसारान हाडलो म्हणून न्हय, पण तिने खरेंच उतर पाळलें. ते फकत आयकोंक ना, पूण तिने सांभाळलें. आणि आयज बावळीनो जेजू आमकां एक एकल्याक सांगता, मोरये भाशेन आमी ओदीक भागी केन्ना जाता? जेन्ना आमी हे देवाचें उतर आयकता आनी हें उतर सांबाळटा, हें उतर कोत्ता. ना तर भाव भयणीनो, आमी फकत आयकतले. सद्दां सद्दां आमी देवाचें उतर आयकता. जेन्ना आमी मिसाक वेता, वयर पुस्तक वाचता, आमी आयता ह्या वेळार आयकता देवाचें उतर, आमी फकत आयकतले. एका कानान घालतले, दुसऱ्या कानान सोडटले. पूण जो कोण आयकता आनी तें उतर सांबाळटा, तो आंकवार मोरयेंतल्यान ओदीक भागी. भाव भयणीनो, हें जें जावन आसा देवाचें उतर, आमी कितलीं जाणां एक समजता. जेजूची उतरां ही, जेन्ना जेजू म्हणटा देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळटात, ती ओदीक भागी. ताणें कितें म्हणूंक ना, जे देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळटात ती भागी. ओदीक भागी. ओदीक भागी कोणा म्हणून ओदीक भागी? आंकवार मोरयेंतल्यान ओदीक भागी. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आंकवार बरे भाशेन आमी जेन्ना देवाचें उतर पाळटा, आतां आमी जाता देवाची भुरगीं. आंकवार मोरी जाली जेजूची माय ह्या संवसारान, पूण ती जावन आसा खरेंच देवाची देवाची धूव जाता ती. कित्याक जेजूक जें उतर, देवाचें उतर तिणें आयकलें आनी सांबाळलें. आनी तेच भाशेन बावळनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, तें सांबाळटा, तें दिसपट्ट्या जिवितान कोत्ता, आतां आमी आमच्या जेजूक, आमच्या सोडींच्या बाबाक पवित्र आत्म्या उदेशी दाखयता की खरेंच आमी धुवो आनी पूत देवाचे. आमी ताजें उतर आयकता, ताजें उतर सांबाळटा. आयज बाबळीनो, सगळें सोडून आयज आमी हें देवाचें उतर, पवित्र पुस्तक उगडुया आनी पवित्र आत्म्या कडेन मागणें करया. पवित्र आत्म्या म्हणया, हें उतर म्हाका सजमून दी. हें उतर जें वाचता म्हाका सजमून दी. कित्याक पवित्र आत्मो जावन आसा आमचो गुरुजी. पवित्र आत्म्यांक विचारुया, ही आमकां शिकोवन दिवं म्हूण, हे सजमणी दिवन, आनी खरेंच हें उतर आमी दिसपट्या जिवन आयकोन सांबाळून खरेंच देवाची भुरगीं म्हणून आमी जेन्ना तें कोत्ता, आमी खरेंच ओदीक भागी जाता. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. कितले फाटी आमी देवाचें उतर आयकलां आनी ताचें कसलेंच आमी सांबाळूंक ना. आयज आमी देवाक बोगसणें मागुया. जेजू कडेन या आनी जेजूक सांगुया, जेजू, तुजें उतर जावन आसा म्हजें जिवीत. तुजें उतर जावन आसा आत्मो आनी जिवीत. आनी ह्या वेळार जेन्ना हांव तुजें उतर आयकतां, तें उतर जावन आसा म्हजो आत्मो आनी म्हजो जिवीत. कित्याक हें उतर हांव दिसपट्ट्या जिवितान पाडूंक सोदतां, सांबाळूंक सोदतां. आनी खरेंच तुजी धुवो आनी तुजें पूत कहें हांव हें जिवीत सारूंक सोदतां. आयज बामणो ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया, उतर पाडुया आनी खरेंच जैतिवंत जिवीत जिवंक आमी फुडें सरुया. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस हांव आवडयतां आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वुंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकट तुमकां सगल्यांक हांव आवडयतां.